Whether PWD or urban development or any other local bodies, do they have the expertise or experience to take care of such important places? Is it not your responsibility as archaeology department to take care of places? What is your responsibility as archaeology minister, apart from roaming, like what Chief Minister said? Speaker sir, are you only going to stick to what is in your rule book, or are you concerned, or is there any intention of the government to look at these places of historical importance? It comes under the Home Department. हांव ताका कळपा खातीर म्हणून सांगता, म्हज्याच सरकारान फाटल्या 5 वर्सांक आतापर्यंत हिरवे गुरुजीचे स्मारक आसतले, शेषनाथ पाडेकर हांचे स्मारक आसतले, पत्रादेवीचे स्मारक आसतले, पिंटोंचो बंड आसतलो, राणेंचो बंड आसतलो किंवा ते कुंकळेचे स्मारक आसतले. ही नोटिफाय करून ताका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम म्हज्याच सरकारात केलां. ही ऑलरेडी जी आहा भितरली पळय न्ही, ही ऑलमोस्ट कार कंप्लीटूय जाली. आतां कुंकळेचो जो स्मारक आसा, म्हणजे चिफ्टन स्मारक जो आसा पळय न्ही, हो तो म्हणटा ओके, ताच्या खातीर ताणें आतांच म्हणजे लेटर धाडला. स्पीकर सर, थंयसरली जागा जी आसा ती खूब लिमिटेड जागा आशिल्ली. तेणी एक्झॅक्टली फुडल्या हाज्या पयलीं PWD कडल्यान हांव जो ब्युटिफिकेशन धाड PWD तुगे इंजिनियर येयलो चॅक करपाक, कांय जायना. हे ऑर्सा होण तूं स्पीकर सर, ताका जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका ज्या पद्दतीन थंयसर युरीक जाय तशें न्ही, ते ज्या 16 महानायकांच्या सोळ जायचो हें कितें सीएम सोळ जा दिसती पण तुझ बारा इतले स्पीकर सर आता ताका सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक जाय न्ही. पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर 16 शूर स्पीकर सर, मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी. स्पीकर सर जाणून अपमान करता. ऐका सर, हे जंग न्हू, अपमान करता. सेनापती माझे बोसपालाय, मुख्यमंत्री आन्सर दिंदी. स्पीकर सर, ताका सांग त्या 16 महानायकांचो खरो सन्मान जर कोणी केलो आसत जाल्यार तो आमच्या सरकारान केलो. रिफर्बिश केन्ना करतलो? रिफर्बिश करता पयले फावटी ताका सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर त्यांच्या फॅमिली मेंबर. आय एम नॉट सेइंग दॅट यू हॅव नॉट डन इट. I am saying when will you refurbish? आणि 60 वर्सां कांयच करून नासले. काय केला? अरे 2010 ते रिफर्बिश आम केल्ले, 2010 आमी रिफर्बिश केल्ले. मुख्यमंत्री बाब, तू ते दुसरे हिस्टॉरिकल प्लेसेस आता अंडर योर होम केन्ना तू करतो? येस सिरियल मॅन बसून घ्या. स्पीकर सर, येते काम जे आसा पळय न्हू ते फुडल्या वर्साच्या पयलीं कंप्लीट करपाक लायता. स्पीकर सर, येते काम जे आसा पळय न्हू ते फुडल्या वर्साच्या पयलीं कंप्लीट करपाक लायता. बट ते आमच्या ऑलरेडी ताका कळपाक जाय म्हणून युरी सांगता म्हणून न्ही, ते ऑलरेडी डिसायडेड आसा. डिसायडेड बरें जाचे युरी करता. स्पीकर सर, हिस्टॉरिक प्लेसेसाचे जबाब दिला होम डिपार्टमेंटाचे. हिस्टॉरिक प्लेसीस ताका सांगला हांवें, जो होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर ताका वेगळें नोटिफिकेशन करपाचें ते वेगळें नोटिफाय करता. परत एक फावटी हांव मंत्री जाले नंतर आणि ह्या सरकार आयल्या नंतर बेतूल फोर्टाची जी माहिती घेवपाक जाय ती आमी घेतिल्ली आसा आणि ती आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तान आमी राज्याभिषेक हो सोहळाय करतात. आतां ह्या फोर्टाचेर जेन्ना आमी वतात ती अजून पर्यंत आमच्या गोवा सरकाराच्या ताब्यान ना. पार्ट ऑफ द एक्सेस इज ब्लॉक्ड बाय सम अदर तुजे प्रायवेट ओनर्स आणि दुसरे आसा ते आमच्या कस्टम्सा कडेन आसा. आमच्या डिपार्टमेंटान कस्टम्सा कडेन पत्रव्यवहार 2 फावटी केल्लो आसा आणि वी आर एक्सपेक्टिंग आमी जेन्ना पळय मुख्यमंत्री वतले आणि तातूंतल्यान हो ताजेर मार्ग काडटले आणि निश्चितपणान हो जो बेतूल फोर्ट आसा ताचें हे जातलें. आणि आमी म्हाका दिसता की खोला फोर्टाचेर आमी रिनोवेशन्स काम हातान घेतिल्लें आसा. जे आमकां डे टू डे जाय ते आमी करपाक थी जे सेक्युरिटीज जाय जावं बाकीचे एनक्रोचमेंट्स जातात तेय काडलेले आसात. आणि रोखडोच हो खोला हे काब दि राम फोर्ट आसा तोय आमी परत एक फावटी घेतला. तुकाय खबर आसा की तातूंत नेक्स्ट 1 year you are going to complete both the definitely not both the I cannot tell you unless and until we get permissions from the center.